आदर्श नागरिक जसो व्यक्ती समाजाचो एक भाग जावन आसा, तसोच एक नागरीक म्हणून तो आपल्या राष्ट्राचो एक भाग जावन आसता. नागरिका बगर राष्ट्राची आमी कल्पना करूंक शकनात. नागरिकाचे तेज म्हळ्यार राष्ट्राचे तेज. आदर्श नागरिक एक आदर्श राष्ट्र उबारूंक शकतात. आदर्श नागरिकाचे जिवीत उंचेल्या आदर्शांनी फुडें वता. कुटुंबीक जापसालदारकी वांगडा सामाजीक जापसालदारकी आनी राष्ट्रीय जापसालदारकी हातांत हात घालून फुडें व्हरता. तो राष्ट्राचे नेम पाळटा. शेजाऱ्या वांगडा हें कुटुंब मेळून रावता. तो आपल्या वैयक्तीक स्वार्था परस समाज आनी राष्ट्र हिताची चड काळजी घेता. काळाबाजारी, चोरी, लांच आदी पासून पयस रावता, जाचें अनुकरण सगळ्या तरांनी शुद्ध आनी आदर्श आसता. आदर्श नागरीक म्हळ्यार आपल्या राष्ट्राचो आनी संस्कृतायेचो भक्त. राष्ट्राचे प्रगतींतूच आपली प्रगती ताका दिसता. राष्ट्रीय संकटाच्या काळांत तो आपलें सर्वस्व त्याग करपाक तयार आसता. राष्ट्राच्या कल्याणा खातीर सदांच जागृत रावता. जात, धर्म आनी पंथ अशे भेदभाव तो मानना. तो झगडी, दंगल करपांत रूच घेना. खरें म्हणल्यार कर्तव्यनिश्ठताय हें नागरिकाचें मुखेल खाशेलेपण. हाचे बगर खंयचोय नागरीक आदर्श नागरीक जावंक शकना. खरेंच आदर्श नागरीक हो राष्ट्राचो अलंकार. ताचें चरित्र, बळ, धैर्य आनी निर्धार ही राष्ट्राची खरी संपत्ती. आदर्श नागरीक जावप हें आमचें मुखेल ध्येय आसूंक जाय.